Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ज्या पद्धतीन बायलांक हँडल केली गेली, ज्या पद्धतीन बायलांच्या बाबतीत जो हँडलिंग करता आसतना सामकें हें जालें तें खरेंच पळयलें जाल्यार सुद्दां बरोबर दिसता. म्हणून आमी आज आनी ताजे फाटल्यान मागीर FIR रजिस्टर केल्या आनी आमच्या लक्षांत आलें की काँग्रेसचे अशे जे लेडे सपोर्ट करताले ह्या एजिटेशनाक आमचे कोण ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी अशे महिला काँग्रेस तांकां वेचून काडून तांचेर FIR रजिस्टर जाला. आमी आज मेमोरंडम एक पणजे हेडक्वॉर्टर्साक DGक दिला. तातूंत आमी क्लियरली म्हटलां की हें जें कितें चलता तें बरोबर न्ही. पुलीस SEZच्या वेळार लोकांच्या इच्छेक मान दिवन आमी तकली बागयली आनी आमी सगळे SEZ स्क्रॅप करता नाका. हांगा आतां गोंयांत जागे खूब आसात, सरकारा कडेन जागे आसात. आमचो लिडर बाब प्रताप सिंग राणांनी सांगिल्लें की 70 सुद्दां आनी जागे आसात. समज लोकांची इच्छाच ना, लोकांचो इतलो विरोध आसा, ज्या पद्दतीन काल बायलो उलयताले ते पयले ते एपियर टू बी डेस्पेरेट की फाल्यां कितेंय करपाक शकतली. आज एक बायल मनीस आज उबी रावन दाखोवन हे सरकार ज्यो ह्यो नीती ह्यो कितें जर हे तयार करता ह्यो पॉलिसीज जाल्यार एक बायल मनीस स्वताच्या निर्णय घेवन ह्यो सगळ्यो आमकां नाका म्हणजे नाका. कित्याक हांव एक आंदोलनांतल्यान तयार जाल्ली बायल मनीस. आमकां जर नाका जाल्यार नाका. काँग्रेसीच्या काळान खूप आंदोलनां जालीं पण आंदोलकांचेर खंय केन्नाच लाठीचार्ज जावना. IGP राजेश कुमार हाका मेळून ताका आमी मेमोरंडम दिला. काल जो इन्सिडंट खेळ मेळावली हांगा जालो तो अत्यंत निंदनीय आसा. हाचे पयलीं गोंय राज्यांत तरेतरेची एज्युकेशनां पळयल्या. अशा पद्दतीची वागणूक एज्युकेटर्सांक दिल्ली केन्ना पळोवना. हांवें वर्स्ट एज्युकेशन फेस केलें एज चीफ मिनिस्टर इन 2007 and 2012. आमी सदांच एज्युकेटर्सां कडेन डायलॉग केला. एज्युकेटर्सांक पुलीस घालून केन्नाच आज पर्यंत केन्नाच आमी 5 वर्सांत केन्ना मारले ना. ज्या पद्दतीन हें चलना, पुलिसांनी काल ज्या पद्दतीन हँडल केलां ही पद्दत न्ही. हाचेर इन्क्वायरी जावची आनी चूज करून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचेर FIR रजिस्टर केला. हातूंतल्यान जर तांकां दिसता कोणाकी की एज्युकेशन सप्रेस जातलें जाल्यार तें तशें जावपाचें ना. जेन्ना पुलीस असो अत्याचार करता त्या सगळ्याक जे कोण इन्वॉल्व आशिल्ले तेंचेर सगळ्यांचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय. जाल्यारूच पुलिसां वयलो जो विश्वास कमी जायत गेला गोंयच्या लोकांचो तो परतून येवपाक खंय तरी जाता. की ज्यो कोणाचेर FIR तुमी फायल केल्ली आसा त्यो सगळ्यो विड्रॉ इमिजिएटली जावच्यो. आयज हांगा खंय तरी हुकुमशाही चलिल्ली आसा गोंयांत. हांगा BJPचे सरकार हे दादागिरी एक तो हिटलर आशिल्लो तो तोंडार वार करतालो. हे जे BJPचे आसा आयज असले हिटलर जाल्ले आसा फाटल्यान साकून वार करपाक लागल्या. वी कंडेम what has taken place yesterday. A woman has been stabbed by a police officer and that video has gone viral. And instead of dismissing him, I am not saying suspend that police officer, dismiss him. Instead of dismissing him, they are giving आमचे 28 लोक जे प्रोटेस्ट करताले, जे सपोर्टाक गेल्ले, लोकांच्या ते पायलेक लागून गेल्ले, तांचेर आयज FIR घातलेली आसा म्हणून आयकपाक येता. तांकां अरेस्ट करपाक आसा म्हणून आमकां आयकपाक येवपाक लागला. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा लोकांक विचारून उदरगत करपाचे धडे मुख्यमंत्र्यान विजयाकडच्यान घेवचे. की ZP रिजल्ट जाल्ल्यात आनी दोनूय उत्तर आनी दक्षिणेक BJPक जी सिटां मेळ्ळ्या हाच्या नंतर मुख्यमंत्र्याचो बॉडी लँग्वेज जर पळयत जाल्यार हो अहंकाराचो बॉडी लँग्वेज जाल्लो. रिजल्ट जाल्या नंतर सांगप आमी कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करतले, आमी डबल ट्रॅकिंग करतले, आमी IIT करतले, ही अहंकाराची भाशा. मुख्यमंत्र्याच्या तकले भितर ब्रेन्सा भितर गांजा आनी सत्तेचो कॉकटेल जाल्लो. जाणट्या बायलांक पुलीस लाठीचार्ज करता. मुख्यमंत्र्याक जर डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट जर खबर ना कितें जाल्यार ताणें विजय सरदेसाय कडेन ट्रेनिंग घेवची. जे चलपा लागला आय थिंक दीज आर डायरेक्शन्स गिवन बाय द CM हिमसेल्फ. कोण मदीं येता ताका बुलडोज कर, वाटेर येयली तांकां बुलडोज कर आनी उडय म्हणून. Directions from CM to bulldoze all those coming in their way. We condemn this
And one more thing, the FIRs filed by the government should be withdrawn. आप म्हणटा पुलीस आणि सरकाराक जाग्यार हाडूंक गोंयकारांक एकठांय जावचे पडटले. प्रत्येक गोंयकार सांगपाक सोदता तुमकां की हें आमी घडपाक दिवचें ना. जर तुमी जी एक्शन काल घेतला, ज्या भशेचो व्यवहार तुमी ह्या निर्दोश लोकांचेर केला, तो निर्दयी व्यवहार जर तुमी करीत रावले जाल्यार तुमकां तुमची जागा दाखोवपाची वेळ खूब बेगीन आयला अशें हांव म्हणपाक सोदतां. PI एकोसकर, सागर एकोसकराचो व्हिडिओ आज व्हायरल जाला. तो व्हिडिओ जर पळयलो जाल्यार खरेंच काळजाक दूख जाता. आमच्या गोंयच्या एका आवयच्या पोटार पांय दिवन, काळजार पांय दिवन तूं मुखार वचपाक पळयता. अरे कोणा खातीर? कोणाक खूश करपा खातीर? जेन्ना तुमी पुलीस म्हणून ओत घेतात तेन्ना लोकांचें रक्षण करपाचो ओत घेतात, आनी अशा वेळार तुमी जर लोकांच्या पोटार आनी लोकांच्या छातेर पांय दिवन जर तुमचे राजकीय मास्तर जे आसा, राजकीय जे गुरू आसा, तांकां जर तुमी प्लीज करपा खातीर लोकांच्या पोटार पांय दवरपा लागले जाल्यार काल जें घडलें तशेंच घडटलें आनी तुमकां लोकां मदीं भोंवपाक सुद्दां मेळचें ना. सांगेचो आमदार म्हणटा इश्यू सुटलो ना जाल्यार सांग्यार प्रकल्प हाडूं येता. ह्या लोकांचेर जर खरेंच अन्याय जाता जाल्यार ते अन्यायाचे विशय कितें आसता तेचे विचार करून आमकां खंय तरी तांकां गोंयच्या लोकांक तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. लास्ट टायम हांवें अप्रोच करूं ना, जेन्ना गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की ते मेळावले व्हरपा जाय म्हणून, तेन्नाच आमी तातूंतलो हें काडिल्लो. पूण आनी मिडियान तुमकां म्हाका विचारलें त्या टायमाचेर, म्हणून तुमकां सांगलें जर खंय गोंयांत खंय तरी प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी सांगेक आजून पर्यंत वेलकम करपाक रेडी आसा. इतलोच आमचो विशय आशिल्लो. कित्याक सांगे भितर जितली पळय सायट आसा त्यो सायटी आमी रेडी आसा हें आमी सांगलेलें. तेजे भायर आमी कांय उलयलें नासलें. पूण ताजो आतां फुडें आमी कांय उलोवंक शकना, कित्याक ऑलरेडी ती जर सेटअप जाता जाल्यार बरी गोश्ट आसा. पूण जर विरोध जाता जाल्यार आमी आमचो रेडी आसा. इतलोच विशय आसलो. आतां विशय ना, आतां तेजे कितें विशय जालो चिगडलो पळय तो पयलीं जाग्यार पडपाक जाय, तेजे नंतर विचार करूया. सद्या हांव ताजेर कांय उलोवंक सोदना आतां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.